नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मस्काच्यो सांगो घालून दाळ। ही हांवें अर्द कप तोरची दाळ घेतल्या, 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतल्या, 2 शिटी काडून कुकरान शिजोवन घेतल्या। दाळीन घालपाक 2 मस्काच्यो सांगो सोलून ताजे कुडके केल्या। मस्काच्यो सांगो आयदनान घालून घेता, तातून थोडी दाळ घालता, थोडे उदक घालता। ह्यो मस्काच्यो सांगो शिजोवन घेवपा खातीर गॅसार दवरता। ही हांवें अर्द वाटी सोय घेतल्या, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्द चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्द चमचो घालता मिरचीची पावडर, थोडीशी आमटाण घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। मिरसांग अशी वाटून घेवपाक जाय। मस्काच्यो सांगो शिजपाक हांवें गॅसार दवरल्या। मस्काच्यो सांगो बऱ्यो शिजल्यो, तातून हांव उरलेली शिजोवन घेतिल्ली दाळ घालता, वाटून घेतिल्ली मिरसांग घालता, थोडे उदक घालता, मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। तातून हांव थोडी धाडायल्ली तेफळां घालता, चवी प्रमाणे मीठ घालूया, मीठ घालून ढवळून घेवया। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। दाळ बरी खतखतपाक लागल्या, गॅसाची फ्लेम हांव लो करता, अर्द चमचो साखर घालता। साखरेच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार इल्लेशें गोड घातल्यार जाता। ढवळून घेवया आणि पळयात मस्काच्यो सांगो घालून दाळीचो रोस तयार आसा। मस्काच्यो सांगो तेफळ घालून दाळीचो रोस केला, खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।